तुझ्या सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पादकांचे सोम्या मिरळता बरा मोनान तुका लागता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सवजान आसा तुझ्या आदाराचेर सोम्या पांगेवन आसा भक्तीन तुझे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्पोरा देवा तुजो आदार मागता खालच्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातळांचे सोम्या मिरळता बरा मोनान तुका बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आत्म्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोफे आसो. कितेंच तुका दोशी न जावं कोणेंच तुका बेश्टेय न जावं सगळे बदलता देव मात्र बळता तिरासान सगळेंच जिखता म्हणटा आविलाची सान तेरेज. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या बारा फळां पैकी तिरासन एक वर्थ शेगून जावन आसा आनी आयची लितुर्जी तिरासानेन आमची कामां मुंदरसून व्हरूंक आपोवणें दिता. आयच्या पयल्या वाचपान जाकोब जिणेन दुबाव आनी चंचलता उपजाताना तिरासानेन आनी भावार्थान चलोवंक उलो दिता. वांजेलान आपणातय आनी आपल्या उतरातय भावार दाखयनातल्या बगार कुणा आनी आचार्या मागच्या त्या परिजवांच्या सवाळांक जेजू सुस्कारता आनी सोसणिकायेन आपली वाट मुंदरसिता. तर मोगाच्यानो आयच्या ह्या पवित्र बलिदानांत सान सिरील आनी मेथोडियासाची देख घेवंक तिरासानेन आनी सोसणिकायेन आमचे दिसपडते जिणी जियोवंक जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. मोगाळ भाव भयणीनो हे मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परिवांट घेवच्याक आमी आदरलेलीं सर पदकां उडासा खाडया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. दुखेस काळजान सांगात आमी मागया हांव पातकी सरपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसलगिण्या अवसरान सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आलोवन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसंतगेव सुद्दां आमकां वारमरी सगळ्या भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोनिया काकूत सोनिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोनिया काकूत सोनिया प्रार्थया. सर्वेस्परास सुमेस्त मनशांच्या तारुका भाग्यवान सिरील आनी ताजो भाव मेथोडियस हांच्या शिकवणेन स्लोवोनियाच्या पर्शेक तुज्या स्वताचो उसवाड तुवें दिलोय.
तुजी शिकवण आमच्या काळजांत आनी मनांत कंसय आनी आमकां एका सभावार्थांत एकवटावन तुका संपूर्णयेन वाकोवंक पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सान जाकोबाच्या पुत्राची सुरवात. पुरगोवांत शिंपडलेल्या 12 कुलयांक देवाच्या आनी सम्या जेजू क्रिस्ताच्या सेवका जाकोबाचो नामान. म्हज्या भाव भयणीनो, नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते भागस म्हूण तुमी लेखी जाय. तुमचो भावर्थ परकिल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासान उपजना म्हूण तुमी जाणात. तिरासानाच्या पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमचे मदें कोणाकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागूं. देव समेस्त मनशांक उपगाण आसतना उदारपणी दिता जाल्यार ताकाय तो दितलो. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागूं. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान आलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी. तसल्या थोड्या मनाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्यातावन आपणाक कांय मेळत म्हूण चिंतचें नाका. किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां उंच काडलो म्हूण वडवीक चिंतू. तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोश पावूं. कित्याक तणाच्या पुळा बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो. सूर्य उदेवन वयर सरतना दग सडटा तवळ तण करपाता आनी ताचें फूल जडटा आनी ताची सोबाय भंगोवन वेता. तेच परी ग्रेस्त मनीस आपल्या वेपार वहिवाटांत भावून येता. देवाचें उतर हें. तुजी दया म्हजेर पडून सर्वेश्वरा आनी हांव वाचतलो. तुजी दया म्हजेर पडून सर्वेस्परा आनी हांव वाचतलों. कश्टा वावंटीन पडच्या आदीं हांव तुजी वाट सोडून वेतालो. पूण आतां तुजें उतर हांव पाळटा. तूं निजायकी बरो आनी बरेपणूच तूं करताय. तुजे उपादेश म्हाका शिकय. तुजी दया म्हजेर पडून सर्वेस्परा आनी हांव वाचतलों. म्हजेर आयल्या ते कश्ट म्हज्या बऱ्याक पडले. हाचे वरवींच तुजे उपादेश हांव शिकूंक पावलो. रुपया भांगरा प्रास म्हाका आदीक मोगाचे. तुज्या तोंडांत हांव देंवता ते धर्मशास्त्र. तुजी दया म्हजेर पडून सर्वेस्परा आनी हांव वाचतलों. सर्वेस्परा तुजी नियमां न्यायनितीची म्हूण आनी तुवें म्हजेर धाडल्याय ते कश्ट दग म्हाका पावो म्हूण हांव जाणा. तुज्या साकराक बसयल्याय त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजोवन दिव. तुजी दया म्हजेर पडून सर्वेस्परा आनी हांव वाचतलों. हांवच वाट हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजी मरेफात गेल्या शिवाय कोण्याच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. Servespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. अशें आसता थोडे फरिजेव जेजू सरशीन आयले आनी ताजे लागीं तर्काक रावले.
ताका पारखून पळोवचे खातीर ताजे लागची एक दैवीक कुणा मागा लागले. इतलें आयकून आपल्या जिवा भितरूच सुरसुरोन तो म्हणालो, ही संतत कितें म्हूण खुणा मागता? हे संततेक खुणा बिलकुल मेळची ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगतां. तितल्यार तांकां पाट घालून तो परत्यान माचव्यार सोडलो आनी पेल्या तडीक उतरलो. देवाचे उतर हे वाकाली तुका क्रिस्त. तो एक अनुभवार्थी मनीस आनी ब्रिटिशाच्या राजवडके वेळार भोवस एका बलिश्ट पदवेर आसलो मनीस. आनी अशें आसता एक फावटी तो दर्याचेर पैण करतालो. ताच्या सांगता त्या पैणार जायते होड्यार वा शिप्पार वावर करचे जायतो लोक आसलो. आनी एक दीस आयतारा सगळ्यांनी मिसागवेचें ताणें पळयलें. हो अधिकारी ताका देवाच्या वा आत्मीक संगतींनी जायती गुंडायेची अभिरुच नातली जाल्यार तो त्या शिप्पार आसल्या त्या देव मंदिराक गेलो, बसलो आनी थोड्या शिपायांनी त्या शिप्पार काम करतल्या जायत्यांनी मिसागवेचें भक्तीपणी मिसांत पात्र घेवचें ताणें पळयलें. आनी मीस मुक्त जाल्या उपरांत ताणें त्या शिप्पार काम करतल्या पैकी थोड्यां कडेन विचारलें, हें पुरा गरजेचें गे, हें पुरा गरजेचें गे. आनी तांतले एकल्यान ताका जाप दिवन म्हळें, आमचें पैण कश्टांचें आनी ह्या कश्टांच्या पैणा वेळार आमकां एक बळवंत सांगात जाय. आमचें बळ जायत्या फावटी आमचे विरोध्यांच्या कश्टां वयर झुजोंक ते भोळ फावना, आमच्या थंय तितली तिरासाण ना. आनी ह्या वेळार आमकां बळ दिवचें, आमचो भावार्थ घट करूंक आमचे मदें आसा तो सोमी आनी तोच आमकां तिरासाण दिता, तोच आमचो भावार्थ तीर करता. आनी ह्या पासत मागण्या वरवीं देवा संगे संबंद दवरचो आमकां गरजेचें म्हणून ते शिपाई सांगतात. आयच्या वाचपांत असलोच एक वाद आमच्या मुखार दवरला. आयच्या सुवार्थेंत आमी फरिजेवांनी येवन खुणा मागचें पळयता. खुणा मागचें कोणें? कोणें खुणा मागची? कोणा थंय दुबाव आसा, ताणें खुणा मागच्यांत कसलें एक अजाप ना. जर एक अनुभवार्थी आसा, देवाचेर ताका कसलीच पातयणी ना, ताका देवाचेर पातयणी येजय जाल्यार सहज जावन ताणें खुणा मागचें वाजबी जावन आसा. वा इतर धर्माचो एक हिंदू वा मुस्लीम भाव, ताका एका निजा देवाचेर पातयेवंक जाय, सोम्याचेर पातयणी येजय, तर सोम्या ताणें कसली खुणा मागचें वाजबी जावन आसा. देखून तांणी हांगा येवन इरादे घालचे वा आमच्या थंय आमच्या जिवितांत कसलें आजाप जायचें म्हणून आशेवचें सहज जावन आसा. पूण ज्या मनशाक एका निजा देवाची वळख आसा, ज्या मनशान सोमी म्हजो सोडवणदार म्हणून पातयला, तसल्या एका मनशान खुणा मागचें सारकें गे. दुबावांत आसल्या मनशान खुणा मागच्यांत वायट ना, पूण एका निजा देवाचेर पातयणी आसलो मनीस जर खुणा मागता तर ताची पातयणी खरी गी म्हणले सवाल खूब जाता. आमी केदाळा खुणा मागता, सहज जावन आमचेर कश्ट आनवार आयिल्ल्या वेळार खुणा मागता. आनी आज
जाकोब आमकां स्पश्ट रितीन कळयता की आमचेर येवचे कश्ट, आमचेर येवचे ती अडचणी आमकां नाश जावच्या खातीर न्ही, बगर आमचो भावार्थ पारखोवच्या खातीर. आनी ह्या वेळार आमचे थंय तिरासण आसूंक जाय. आमचेर येवचे कश्ट देव आमचो भावार्थ पारखोवच्या खातीर येवचे जावन आसा ते. ह्या पासून आमी मागण्या वरवीं तिरासण सांबाळचो आनी आमचो भावार्थ आनीक घट करचो भोव गरजेचें जावन आसा. पूण हे सांडून जायतो लोक इतर पितीसपणां पाळचे आमी पळयता. माट मंत्रां करून वा भविश्य विचारन कुणा मागचें आमी पळयता. जर एका निजा देवाचेर आमकां पातयणी आसा तर असलीं पितीसपणां पाळचें आमकां जाय गी. आज आमी कितें करूंक जाय? ही सगळीं पितीसपणां सोडून एका निजा देवाचेर पातयणी दवरच्याक जाकोब आमकां उलो दिता. जो मनीस देवाचेर पातयणी दवरता ताची स्थिती, ताची गत कसली जातली म्हणून कालच्या दिसा आमी मिसार आयकल्या वाचपा मुखांतर आनी जर आमच्या मागण्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकलां थंयसर आमकां स्पश्ट रितीन कळोवन येता. जेरेमिया प्रवादी म्हणटा देवाचेर पातयणी दवरलो मनीस उदका देगेन वा व्हळा देगेन रोयलेल्या एका रुखा परी सदांच तो पासवो, सदांच तो फळां बरीत. देखून जर आमची पातयणी देवाचेर आसा तर आमी भावार्थांत घट जावंक आमकां तिरासण सांबाळूंक साध्य आसा. आनी तो एक नीज देव आमकां सदांच सांबाळटा. तर त्या देवाचेर आमची संपूर्ण पातयणी दवरया. सर रितीची वायट आमी सांडया. जो मनीस असलें पितीसपणां पाळटा, माट मंत्राचेर पात येता, तो एका निजा देवाक मान दिना. एका निजा देवान दिल्ल्या त्या उपादेशा विरोध, देवाच्या उतरा विरोध तो वेदा. देखून ह्या फुडें आमचे पातयणी, आमचो भावार्थ त्या एका निजा देवाचेर दवरया. देवान दिल्ले ते उपादेश आसात ते आमच्या जिवितांत खरेपणी पाळया आनी देवाच्या उतरा मुखांतर आमचो भावार्थ घट करून जियेवया. सिरील आनी मेथोडियस हांचें स्मरण आमी करता. हे दोगी बाबाव तेसलोनिकांत जल्मल्ले आनी स्लावोनिकाच्या त्या लोकां मदें होस भावार्थ तांणी पासारलो. एका निजा देवाची वळख तेंच्या लोकांक दिली. त्या वेळार तांकां जायते कश्ट आसले, जावं पवित्र सभे भितर तावनूच आनी पवित्र सभे भायर तावनी, अन्य धर्माच्या लोकां तावन आनी हेर थोड्या ह्या जाका तावनी तांकां कश्ट सोसूंक मेळ्ळे. तरी तांणी तिरासण सांबाळलो. देवाचें काम कितें आसा तें तांणी बऱ्यान पाळ्ळें आनी भावार्थ परगट केलो. तशेंच आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमी पाळया आनी आमचो भावार्थ आमी परगट करया. ह्या इराद्या पासून हे क्रिस्ताचें बलिदान आतां आमी ह्या वेदीचेर भेटयता आसतना आमकां देव बळवंत करून भावार्थान बरो म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया. स्वीकार करून लाभ देणी सर्गिता
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदेदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे नवजातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा भगवंत सिरील आनी मेथोडियसच्या परबे दिसा हें बलिदान आमी तुका भेटयता. तें तूं मैपासान मानून घे. तुजी मुखार सोडून तें आमकां सर्गींची देणी सोडूंक घेव आनी हेर मनशांक तुजी क्रिस्ती कुटुंबांत ओडून हाडूंक आमचें सजिवीत जेजूचो स्वादीक परमळ जायशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सिरील आनी मेथोडियस तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. तांचें शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उमसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात तुका जय. उमसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Punerjivan pora hurri, tuve amkan sorelai somia. Saraja sarvondara, amshi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तान पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूता, अविलाची सांत तेरेस, कुर्सासू सांत सुवांव, जेजूचे ल्हान फूल तेरेस, भगवंत सिरील आनी मेथोडियस आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाय. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां धीर घेवन मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार सदा तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां घोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशा नतरेक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माय मोगसगूत जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. बाग म्हाका फावो ना पूण जेवणान भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता. जीवो उडोवून जीवित दिवचो जीवित आमचे तूं नंदन करचो. सस्नीक तुका मोरून पावसो सस्नीक तुकाक पावसो. सोम्या तुका सेवकत रेका येऱ्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या भौमगाळ बापा, तुझे पवित्र सभेचे संदे आम्ही सांग पावल्या देखून भाग्यवान सिरिल आणि मेथोडियसाची परब संतोषान संभ्रमून ह्या दैविक जिविताच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां फावो जाला आणि ससनाचे सोडवण्याची खात्री तांतू आमकां मेळ्ळ्या. ह्या पसोत आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणाच्या बळान आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक करें क्रिस्ती जिवीत जावं दी आनी हे परी अक्रिस्ती मनशांक आमच्या भावार्थाची वळख दिवन तांचे बराबर आमकां ससनाच्या सुखान पावय म्हण मागता. तुझ्या पुता जेसूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवय आसो. तुमचे सोफे आसो. आणि सर पोदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Lunace vaten sumia makasele Kurpene yantıca atmobul sonete Besangarun tuce sădas makavagă Șelecalize mogantıca pete Căștana vastana Samoso agar Oi moce cărtana Dăien macaptura Și luna ce bate Să-mi-a macasălăi Curpede neantâcea Ît mobul zonei Pe saungalul duce să dans macavagă Șelecaize Bogan ducea pe Mogar putra sobe Angar moia și vatima amca Băgem cu ți curveni uram cam și levam și dismanantlei Bapace putace ani povitrat mecenavi. Amen.